म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. तुम्ही सगळेजाण ह्या लॉकडावनांत ही मन की बात कार्यावळ आयकतात. हे मन की बात कार्यावळी खातीर येवपी सुचोवण्यो, फोन कॉल हांची संख्या सामान्यपणान खूब व्हड आसा. खूब विशयांक आस्पावन घेवन तुमच्या मनांतल्यो ह्यो गजाली मन की बातें म्हजे मेरेन पावल्यात. म्हजो यत्न आसा तातूंतल्यो चडांत चड हांवें वाचच्यो, आयकुच्यो. तुमच्या सुचोवणेंतल्यान अशीं जायतीं तासां म्हाका कळ्ळ्यांत जी हे धावाधावीचे जिणेंत मतींत येनात. म्हाका दिसता झुजा काळा मजगतीं जावपी हे मन की बात कार्यावळींत तातूंतलींच कांय तासां तुमच्या वांगडा देशवासियां वांगडा वांटची. सांगात्यानो, कोरोना आडचें भारताचें झूज खऱ्या अर्थान पीपल ड्रिवन आसा. भारतांत कोरोना आडचें झूज जनता झुजता, तुमी झुजतात आनी जनते वांगडा मेळून सरकार, प्रशासन झुजता. भारतासारको व्हड देश जो विकासा खातीर यत्न करता, गरिबी कडेन निमणें झूज खेळटा, ताचे कडेन कोरोना कडेन झुजपाचो आनी जिखपाचो हो एकूच मार्ग आसा. आनी आमी भाग्यवान आसात. आयज पुराय देशांतलो दरेक नागरीक जन ह्या झुजांतलो सैनीक आसा, झुजाचें फुडारपण करता. तुमी खंयी नदर मारात, तुमकां जाणविकाय जातली भारताचें हें झूज पीपल ड्रिवन आसा. जेन्ना पुराय संवसार हे महामारीच्या संकश्टा कडेन झुजता, फुडाराक जेन्ना हाचेर भासाभास जातली, ताच्या पद्दतींची आनी मार्गांची चर्चा जातली, म्हाका विश्वास आसा भारताचे हे पीपल ड्रिवन लढायची बी चर्चा मुजरत जातली. पुराय देशांत वाड्यार जाग्यार आयज लोक एकामेकांक मदत करूंक मुखार सरल्यात. गरिबांक जेवण धरून रेशनाची वेवस्था आसत, लॉकडावनाचें पालन आसत, हॉस्पिटलांतली वेवस्था आसत. आयज पुराय देश एक मोख एके दिशेन सांगातान चल्ला. ताली, थाली, दिवे, मेणवाती ह्या गजालींनी तर ह्यो भावना रुजयल्यात. ज्या निर्धारान देशवासियांनी कितें ना कितें करपाचें थारायलें, दर एकल्याक ह्या गजालींनी उर्बा दिल्या. शार जावं वा गांव, अशें दिसता जशें देशांत एक व्हड महायज्ञ चल्ला, जातूंत दरेकलो आपापलें योगदान दिवंक आतूर जाला. आमच्या शेतकार भावा भयणांकूय पळयात. एके वटेन हे महामारीचे मजगती ते आपल्या शेतांनी दीस रात कश्ट करीत आसात आनी देशांत कोणूच उपाशी न्हिदचो न्हय हाचो हुस्कोय बी करतात. दर एकलो आपले तांकी प्रमाण हें झूज झुजता. कोणें भाडें माफ केलां जाल्यार कोण आपलें पुराय पेन्शन वा पुरस्कारांतल्यान मेळिल्ली रक्कम पीएम केअर्सांत जमा करता. कोण आपल्या शेतांतल्यो भाजयो दान दिता, जाल्यार कोण शेकड्यांनी गरिबांक फुकट जेवण वाडटा. कोण मास्क तयार करता. आमची जायतीं कामगार भावां भयणां क्वारंटायनांत रावतना लेगीत जे शाळेंत रावल्यात तिची रंगरंगोटी करतात. वांगड्यानो, दुसऱ्याक मदत करपा खातीर तुमचे भितर काळजांतल्या खंयच्या तरी कोनशाक जी ही नाचपी खिदळपी भावना आसा न्ही, तीच भावना कोरोना आड भारताच्या ह्या झुजांत ताकद दीत आसा. तीच ह्या झुजाक खऱ्या अर्थान पीपल ड्रिवन करता. आनी आमी पळयलां, फाटल्या कांय वर्सांनी आमच्या देशांत ही परंपरा जाल्या. सेगीत बळिश्ट जायत गेल्या. कोट्यांनी लोकांनी गॅस सबसिडी सोडप जायत, लाखांनी सिनियर सिटिझनांनी रेल्वे सबसिडी सोडप जायत, स्वच्छ भारताचें फुडारपण करप जायत, टॉयलेटी बांदप जायत, असंख्य अश्यो गजाली आसात. ह्या सगळ्या गजाली वेल्यान कळटा आमकां सगळ्यांक एक मन एका घटमूट धाग्यान जोडल्यात, बांदल्यात, एक जावन देशा खातीर कितें तरी करपाची प्रेरणा दिल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव भोवच नमळायेन, भोवच आदरपूर्वक आयज 130 कोटी देशवासियांचे हे भावनेक नतमस्तक जावन नमन करतां. तुमी तुमचे भावने प्रमाण, देशा खातीर तुमच्या आवडी प्रमाण, तुमच्या वेळा प्रमाण कितेंय करचें हाचे खातीर भारत सरकारान एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म लेगीत तयार केला. हो प्लॅटफॉर्म आसा covidwarriors.gov.in. परतून सांगता,
covidwarriors.gov.in. सरकारान ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमावरवीं साबार समाजीक संस्थांच्या व्हॉलंटियरांक, सिव्हिल सोसायटीच्या प्रतिनिधींक आनी थळावे प्रशासन हांकां एकमेका कडेन जोडलां. सामके थोड्या वेळांत हे पोर्टला कडेन 1.25 कोटी लोक जोडल्यात. हातूंत डॉक्टर, नर्शी धरून आमच्यो आशा, ANM भयणी, आमचे NCC, NSSचे वांगडी, वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांतले साबार प्रोफेशनल हांणी ह्या प्लॅटफॉर्माक आपलो प्लॅटफॉर्म मानला. हे लोक थळाव्या पावंड्यार क्रायसिस मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करपा खातीर आनी ताची पूर्तताय करपा खातीर भोवच मदत करतात. तुमकांय बी covidwarriors.gov.in कडेन जोडून घेवन देशाची सेवा करूं येता, कोविड वॉरियर जावं येता. सांगात्या न्हू, दर एक कठीण परिस्थिती, दर एक झूज आमकां कसली ना कसली शिकवण दिता, कितें ना कितें शिकोवन वता. कांय शक्यतायांचे मार्ग जातात जाल्यार कांय नव्या मार्गांच्यो दिशा दाखयतात. हे परिस्थितींत तुमी सगळ्या देशवासियांनी जी संकल्प शक्त दाखयल्या ताका लागून भारतांत एका नव्या परिवर्तनाची सुरवात लेगीत जाल्या. आमचे बिझनेस, आमची ऑफिसां, आमच्यो शिक्षण संस्था, आमचे मेडिकल सेक्टर, दर एक क्षेत्र नेटान नव्या तंत्रिकी परिवर्तना कडेन वचपाक लागला. टॅक्नॉलॉजीच्या फ्रंटाचेर जाल्यार खरेपणान अशें दिसता देशांतलो दर एकलो इनोव्हेटर नवे परिस्थिती प्रमाण कितें ना कितें नवें निर्माण करीत आसा. वांगड्यानो, देश जेन्ना एक टीम जावन काम करता तेन्ना कितें घडूं येता हाचो आमी अणभव घेतात. आजूय जायत केंद्र सरकार, राज्य सरकार तांचो दरेक विभाग आनी संस्था मदती खातीर एक जावन फूल स्पीडीन काम करतात. आमच्या एव्हिएशन सेक्टरांत काम करपी लोक आसूं, रेल्वे कर्मचारी आसूं, दीस रात कश्ट करतात, जाका लागून देशवासियांक उण्यांत उण्यो अडचणी जावच्यो. तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांक घडये खबर आसतलें, देशाच्या दर एका वाठारांत वखदां पावोवपा खातीर लायफलायन उडान ह्या नांवान एक खाशेलें अभियान चालू आसा. आमच्या ह्या वांगड्यांनी इतल्या उण्या वेळांत फकत देशा भितरूच 3 लाख किलोमीटर हवाई प्रवास केला आनी 500 टना परस चड मेडिकल सामुग्री देशाच्या खाची कोनशांनी तुमचे मेरेन पावयल्यात. हेच तरेन रेल्वेचे सांगाती लॉकडावनांत लेगीत सेगीत कश्ट करीत आसात, जाका लागून देशांतल्या सामान्य लोकांक गरजेच्यो वस्तू कमी पडच्यो न्हय. ह्या कामा खातीर भारतीय रेल्वे 60 परस चड रेल मार्गांचेर 100 परस चड पार्सल ट्रेन चलयता. हेच तरेन वखदांचे पुर्तताये खातीर आमच्या डाक विभागाचे लोक खूप महत्वपूर्ण भूमिका निभायतात. आमचे हे सगळे वांगडी खऱ्या अर्थान कोरोनाचे वॉरियर्स आसात. सांगात्यानो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजी खाला गरिबांच्या अकावंटांत सरळ पयशे ट्रान्स्फर जायत आसात. जाणटेपण पेन्शन जारी केला. गरिबांक 3 म्हयने फुकट सिलिंडर, रेशन अश्यो सुविधा लेगीत दिवप चालू आसा. ह्या सगळ्या कामांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या विभागांतले लोक, बँकिंग सेक्टरांतले लोक एके टिमी भशेन दीस रात काम करतात आनी हांव आमच्या देशांतल्या राज्य सरकारांची लेगीत हे खातीर तोखणाय करतलो. तांणी हे महामारींतल्यान भायर सरपा खातीर सक्रीय भूमिका निभायल्या. थळावें प्रशासन, राज्य सरकारां जी जापसालक्यो निभायतात तांची कोरोना आडच्या झुजांत व्हडली भूमिका आसा. तांचे हे परिश्रम तुस्त करपा सारके आसात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशभरांत भलायकी सेवेकडेन जोडिल्ल्या लोकांनी आतां हालींच जो अध्यादेश जारी केला ताचे विशीं आपली खोशी प्रगटायल्या. ह्या अध्यादेशांत कोरोना वॉरियर्सां कडेन हिंसा, पिडणूक वा तांकां खंयच्याय रुपांत दुखापत करप्या आड खर ख्यास्तीची तरतूद केल्या. आमचे डॉक्टर, नर्शी, पॅरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आनी अशे तरेचे सगळे लोक
जे देशाक कोरोना मुक्त करपाचे नदरेन रात दीस लागल्यात तांकां राखण दिवपाचे नदरेन हें पावल भोवच गरजेचें आशिल्लें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी सगळे जाण अणभव घेतात. महामारीचे आड ह्या झुजा मजगती आमकां आमची जीण, समाज, आमचे आशीकुशी घडपी घडणुको हांचे कडेन एक फ्रेश नदरेंतल्यान पळोवपाची संद लेगीत मेळ्ळ्या. समाजाच्या दृश्टिकोनांत लेगीत व्यापक बदल घडला. आयज आमचे जिणे कडेन जोडिल्ले दर एके व्यक्तीच्या म्हत्वाची जाणीव आमकां जावपाक लागल्या. आमच्या घरांत वावुरपी लोक आसत, आमच्यो गरजो भागोवपा खातीर काम करपी सामान्य कामगार आसत, शेजारच्या पसऱ्यांचेर काम करपी लोक आसत, ह्या सगळ्यांची कितली व्हड भुमिका आसा आमकां हें होलमुपाक लागलां. हेच तरेन गरजेच्या सेवांची डिलिव्हरी करपी लोक, बाजारांनी काम करपी आमची कामगार भाव भयणां, आमच्या आशीकुशीचे रिक्षाकार आयज आमकां जाणविकाय जावंक लागल्या. ह्या सगळ्यां बगर आमचें जिवीत कितलें कठीण जातलें. हालीं तेंपार सोशल मिडियाचेर आमी सदांच पळयतात. लॉकडावनाच्या वेळार लोक आमच्या ह्या सांगात्यांची फकत यादच करिनात, तांच्या गरजांकडेन लक्ष लेगीत दितात. त्या भायर तांचे विशीं भोवमानान बरयतात लेगीत. आयज देशाच्या दर एक वाठारांतल्यान असले फोटे येवंक लागल्यात जंय लोक सफाई कामगारांचेर फुलांचो पावस घालतात. हाचे आदीं घडये तांचें काम तुमी लेगीत केन्ना नोटीस करनाशिल्ले. डॉक्टर जायत, सफाई कामगार जायत, हेर सेवा करपी लोक जायत. इतलेंच न्हय, आमचे पुलीस वेवस्थे विशीं लेगीत लोकांचे दृश्टिकोनांत खूब फरक पडला. पयलीं पुलिसां विशीं विचार केले बराबर न्हयकारा बगर आमकां कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. आमचे पुलीस दळ आयज गरीब गरजवंतांक जेवण पावयतात, वखदां पावयतात. जे तरेन दर एक मदती खातीर पुलीस मुखार येतात, ताका लागून पोलिसिंगाची मानवी आनी संवेदनशील बाजू आमचे मुखार उबी रावल्या. आमच्या मनाचेर तिणें प्रभाव घातला, आमच्या काळजाक स्पर्श केला. एक अशी संद आसा जातून सामान्य मनीस पुलिसां कडेन भावात्मक नदरेन जोडटा. आमच्या पुलीस दळान ही जनतेचे सेवेची एक संद ह्या रुपांत घेतल्या आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा ह्या घडणुकांक लागून फुडल्या काळांत खऱ्या अर्थान भोवच सकारात्मक बदल घडूं येता आनी आमी केन्नाच हे सकारात्मकतायेक न्हयकारात्मकतायेच्या रंगान रंगोवपाक जायना. सांगात्यानो, आमी सपसप आयकतात प्रकृती, विकृती आनी संस्कृती ह्या शब्दांकडेन पळयत आनी हांचे फाटलो भाव पळयत जाल्यार आमची जीण समजुपाचें एक नवें जनेल उक्तें जातना दिश्टी पडटलें. जर मनीस प्रकृतीची चर्चा करत जाल्यार हें म्हजें आसा, हांव हें वापरतां हे भावनेक भोवच सभावीक मानतात. कोणाकूच हातूंत कांय गैर दिसना. हाका आमच्यांनी प्रकृती म्हणूं येता. पूण जें म्हजें ना, जाचेर म्हजो अधिकार ना, तें हांव दुसऱ्या कडल्यान ओडून घेतां आनी ओडून काडून तें वापरतां, तेन्ना आमी ताका विकृती म्हणूं येता. ह्या दोनाय परस वेगळे प्रकृती आनी विकृती हांचे परस वयर जेन्ना एखाद्रें संस्कारीत मन चित्ता वा वेवहार करता, थंय आमकां संस्कृती दिश्टी पडटा. जेन्ना कोणूय आपले मालकेची वस्त, आपणे कश्टान जोडिल्ली गजाल, आपल्या गरजेची वस्त उणी आसा वा चड हाची पर्वा करिनासतना एखाद्रे व्यक्तीची गरज पळोवन आपलो हुस्को सोडून आपल्या हक्काचो वांटो वांटून कोणा एखाद्याची गरज भागयता, तीच तर संस्कृताय आसा. सांगात्यानो, जेन्ना कसोटीचो वेळ येता तेन्ना ह्या गुणांची पारखणी जाता. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयल्लें, भारतान आपल्या संस्कारांक धरून, आमच्या विचारांक अनुसरून, आमचे संस्कृतीक पाळो दीत कांय निर्णय घेतले. संकश्टाच्या ह्या खिणाक संवसाराक लेगीत, गिरेस्त देशां खातीर लेगीत वखदांचें संकट भोवच व्हड आसा. हो असो वेळ आसा, जर भारतान संवसाराक वखदां दिवंक नात
जाल्यार कोणूच भारताक दोशी मानचो ना. दर एक देश समजतलो भारताची लेगीत आपली प्राथमिकताय आपल्या नागरिकांचो जीव वाटोवप ही आसा. पूण सांगात्यानो, भारतान प्रकृती विकृती विचारा परस वयर वचून निर्णय घेतलो. भारतान आपले संस्कृताय प्रमाण निर्णय घेतलो. आमकां भारताचे गरजे खातीर जें करपाचें आशिल्लें ताचे खातीरचे यत्न वाडयलेच. पूण संवसारभरांतल्यान येवपी मनीसपणाचे राखणेच्या उल्याक लेगीत पुराय रितीन साथ दिलो. आमी संवसारांतल्या दर एका गरजवंतामेरेन वखदां पावोवपाचो विडो उखल्लो आनी मनीसपणाचें हें काम करून दाखयलें. आयज जेन्ना म्हजी साबार राष्ट्राध्यक्षां वांगडा फोनाचेर उलोवणी जातात तेन्ना ते भारताचे जनतेचे उपकार मुजरत आठयतात. जेन्ना ते लोक म्हणटात, थँक्यू इंडिया, थँक्यू पीपल ऑफ इंडिया, तेन्ना देशाचो अभिमान आनीकूय वाडटा. हेच तरेन ह्या वेळार संवसाराभरांत भारताच्या आयुर्वेद आनी योगाच्या म्हत्वाकडेन लेगीत लोक भोवच खेरीत भावनेन पळयतात. सोशल मिडियाचेर पळयात, सगळे कडेन इम्युनिटी वाडोवपाचे नदरेन कशे तरेन भारताच्या आयुर्वेद आनी योगाची गजाल चल्ल्या. कोरोनाचे नदरेन आयुष मंत्रालयान इम्युनिटी वाडोवपा खातीर जो प्रोटोकॉल दिल्लो, म्हाका विस्वास आसा तुमी ताचो प्रयोग नक्की करत आसतले. गरम उदक, काडो कशाय आनी हेर उपाय जे आयुष मंत्रालयान जारी केल्यात ते तुमी तुमचे दिसपट्टे जिणेंत आस्पावन घेतले जाल्यार तुमकां भोवच लाभ जातलो. सांगात्यानो, ही दुर्भाग्याची गजाल. जायते फावट आमी आमचीच ताकद आनी गिरेस्त परंपरा वळखुपाक न्हयकार दितात. पूण संवसारांतलो एखादो दुसरो देश एव्हिडन्स बेस्ड रिसर्चाच्या आधाराचेर तीच गजाल सांगता, आमचोच फॉर्म्युला आमकांच शिकयता, तेन्ना आमी तो दोळे धांपून आपणायतात. घडये हाचे फाटल्यान एक व्हडलें कारण शेकड्यांनी वर्सो आमचो गुलामीचो काळखंड हें जावन आसा. ह्या कारणाक लागून केन्ना केन्ना आमचो आमचेच शक्तीचेर विश्वास आसना. आमचो आत्मविश्वास उणो दिश्टी पडटा. हाका लागून आमी आमच्या देशाच्या बऱ्या गजालींक, आमच्या परंपरीक सिद्धांताक एव्हिडन्स बेस्ड रिसर्चाच्या आधाराचेर फुडें व्हरपाचें सोडून ताकाच सोडून दितात. तांकां हीण लेखूंक लागतात. भारताचे युवा पिळगेक आतां ह्या आव्हानाचो स्विकार करचो पडटलो. जशें संवसारान योगाचो खोशेन स्विकार केला, तशेंच हजारांनी वर्सां पोन्ने आमच्या आयुर्वेदाचे सिद्धांत लेगीत संवसार मुजरत आपणायतलो. हय, हाचे खातीर युवा पिळगेक संकल्प करचो पडटलो आनी संवसाराक जी भास कळटा ते विज्ञानीक भाशेंत आमकां समजणी दिवची पडटली, कितें तरी करून दाखोवचें पडटलें. सांगात्यानो, तशें कोविड-19 लागून जायते सकारात्मक बदल काम करपाच्यो आमच्यो पद्दती, आमची जिणे शैली आनी आमच्या संवया भितर लेगीत आपली सुवात घेवपाक लागल्यात. तुमकां सगळ्यांक होलमलां आसतलें ह्या संकटान कशे तरेन विंगड विंगड विशयांचेर आमची समजिकाय आनी आमची विवेक शक्त जागृत केल्या. जे बदल आमकां आशिकुशीक पळोवपाक मेळटात तातूंत सगळ्यांत पयलो आसा मास्क घालप आनी आपले मुखामळ धांपून दवरप. कोरोनाक लागून बदलते परिस्थितींत मास्क लेगीत आमचे जिणेचो एक वांटो जावपाक लागला. तशेंच आमकां हाची संवय केन्नाच नाशिल्ली. आमच्या आशिकुशीक खूब लोकांक मास्कांत पळोवपाची, पूण आतां ती जावंक लागल्या. हाचो अर्थ असो न्हय जे मास्क लायल्यात ते सगळे दुयेंत आसात. आनी जेन्ना हांव मास्काची गजाल करता तेन्ना म्हाका पोन्नी एक गजाल याद जाता, तुमचेय यादींत आसतली. एक काळ आशिल्लो, आमच्या देशाचे अशे जायते वाठार आशिल्ले, थंय जर एखादो नागरीक फळां विकतें घेतना पळयलो जाल्यार शेजार पाजारचे लोक ताका विचारताले, कितें जालें, घरांत कोण बरो ना? हाचो अर्थ फळां म्हळ्यार फकत दुयेंसांतच खावपाची
अशी एक धारणा जावन पडिल्ली. पूण काळ बदल्लो. ती धारणा लेगीत बदल्ली. तशेंच तरेन मास्का विशींची धारणा लेगीत बदलपाची आसा. तुमी पळयात, मास्क आतां सभ्य समाजाचें प्रतीक जातलो. जर दुयेंसा पासून आपणाक वाटावपाचें आसा आनी हेरांक लेगीत वाटावपाचें आसा जाल्यार तुमकां मास्क लावचोच पडटलो. आनी म्हजी जाल्यार सिंपल सुचोवणी आसा. गमछा तोंड धांपूंक जाय. सांगात्यानो, आमच्या समाजांत आनीक एक व्हडली जागरूकताय आयल्या. आतां सगळ्यांक समजूंक लागला भौशीक सुवातेचेर थुकिल्ल्यान कितें लुकसाण जावं येता. हांगा थंय खंयी थुकप वायट संवयचो एक वांटो जावन पडिल्लो. ताका लागून नितळसाण आनी भलायके मुखार खर आव्हानूय उबें जाल्लें. तशें पळोवंक गेल्यार आमकां सदांच अशे प्रश्न समजल्यात. पूण हे प्रश्न समाजांतल्यान नश्ट जावपाचें नांवूच काडनाशिल्ले. आतां तो वेळ आयला ही वायट संवय सासणाची नश्ट करपाची. अशें म्हणटातय बी, बेटर लेट देन नेव्हर. वेळ खूब जाला आसतय बी आतां ही थुकपाची संवय सोडून दिवंक जाय. ह्यो गजाली एके वटेन बेसीक हायजीन वाडयतल्यो, दुसरे वटेन कोरोना संक्रमणाचो प्रसार आडावपाक लेगीत मदत करतल्यो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हो एक खोशयेभरीत योगायोग आसा. आयज जेन्ना हांव तुमचे लागीं मन की बात करतां तेन्ना अक्षय तृतीयेची पवित्र परबूय आसा. सांगात्यानो, क्षय म्हळ्यार विनाश, आनी जो केन्नाच नश्ट जायना, केन्नाच सोंपना, तो अक्षय. आमच्या घरांनी आमी सदांच ही परब मनयतात. पूण अंदू वर्सा आमकां हे परबेचें खाशेलें म्हत्व आसा. आयच्या कठीण काळांत हो एक दीस असो आसा जो आमकां याद करून दिता आमचो आत्मो, आमची भावना अक्षय आसा. हो दीस आमकां याद करून दिता कितल्योय आडखळी येवन आमचो मार्ग आडायत, कितल्योय आपत्ती येत, कितल्याय दुयेंसांक सामको रावचें पडत, तांचे कडेन लडपाची आनी झुजपाची मानवी भावना अक्षय आसा. अशें मानतात तो होच दीस जे दिसा भगवान श्रीकृष्ण आनी भगवान सूर्य देवाच्या आशिर्वादाक लागून पांडवांक अक्षय पात्र मेळिल्लें. अक्षय पात्र म्हळ्यार अशें एक आयदन जातूंतलें अन्न केन्नाच सोंपना. आमचो अन्नदाता शेतकार दर एके परिस्थितींत देशा खातीर, आमच्या सगळ्यांक खातीर हेच भावनेन परिश्रम करता. ताच्या कश्टांक लागूनच आयज आमकां सगळ्यांक खातीर, गरिबांक खातीर देशा कडेन अक्षय अन्न भंडार आसा. हे अक्षय तृतीयेक आमकां आमचें पर्यावरण, जंगल, न्हंयो आनी पुराय इकोसिस्टमीचे राखणे विशीं लेगीत विचार करूंक जाय, जी आमचे जिणेंत म्हत्वाची भुमिका निभायता. जर आमी अक्षय जावंक सोदतात जाल्यार आमकां सुरवेक हें सुनिश्चित करचें पडटलें की आमची धर्तरी अक्षय उरतली. तुमकां खबर आसा व्हय, अक्षय तृतीयेची ही परब दानाची शक्त म्हळ्यार पॉवर ऑफ गिविंगाची लेगीत एक संद आसता. आमी काळजांतले भावनेंतल्यान जें कितें दितात खरेपणान तेंच म्हत्वाचें आसता. आमी कितें दितात आनी कितलें दितात हें म्हत्वाचें आसना. संकटाच्या ह्या काळांत आमचो ल्हानसो यत्न आमच्या आशिकुशीच्या खुबश्या लोकांक भोवच व्हड आदार जावंक शकता. सांगात्यानो, जैन परंपरेंत लेगीत हो एक भोवच पवित्र दीस आसा. कारण पयले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हांचे जिणेंतलो हो एक म्हत्वपूर्ण दीस आसा. देखून जैन समाज एके परबेच्या रुपांत हो दीस मनयता. आनी देखून हें समजूंक सोंपें आसा, हे दिसा लोक खंयच्याय शुभ कामाची सुरवात कित्याक करूंक सोदतात. जे अर्थी आयज कितें तरी नवें सुरू करपाचो दीस आसा जाल्यार आमी सगळे एकठांय येवन आमच्या यत्नांनी आमचे धर्तरेक अक्षय आनी अविनाशी करपाचो संकल्प करूंक शकतले व्हय. सांगात्यानो, आयज भगवान बसवेश्वराची बी जयंती आसा. म्हजें सौभाग्य आसा म्हाका भगवान बसवेश्वराच्यो यादी आनी तांचे संदेश हांचे कडेन परतून परतून जोडून घेवपाची, शिकपाची संद मेळ्ळ्या.
देशांत आणि संवसारांत भगवान बसवेश्वराच्या सगळ्या शिष्यांक तांचे जयंतीची खूब खूब परबी. सांगात्यानो, रमजानाचो पवित्र म्हयनोय बी सुरू जाला. फाटले फावट जेन्ना रमजान मनयल्लो तेन्ना कोणें चिंतूंक लेगीत नाशिल्लें हे फावटीच्या रमजानांत इतल्या व्हड संकश्टांक तोंड दिवचें पडटलें. पूण आतां पुराय संवसारांत जेन्ना हें संकश्ट आयलां तेन्ना आमचे मुखार ही संद आयल्या हे रमजान परबेक संयम, सद्भावना, संवेदनशीलताय आनी सेवाभाव हांचें प्रतीक करुया. हे फावट आमी पयले परस चड इबादत करुया, जाका लागून ईद येवचे पयलींच संवसार कोरोना पसून मुक्त जावचो आनी आमी पयली भशेन उमेद आनी उत्साहान ईद मनोवची. म्हाका विश्वास आसा, रमजानाच्या ह्या दिसांनी थळाव्या प्रशासनाच्या दिशानिर्देशांक पाळो दीत कोरोना आड चलिल्लें हें झूज आमी आनिकूय घटमूट करतले. रस्त्यांचेर, बाजारांत, वाड्यांचेर फिजिकल डिस्टन्सिंगाच्या नेमांक पाळो दिवप आतां भोवच गरजेचें आसा. हांव आयज त्या सगळ्या कम्युनिटी लिडरांचे उपकार आठयतां जे 2 मीटर अंतर आनी घरांतल्यान भायर सरूं नाकात हाचे विशीं लोकांक जागृत करतात. खरेपणान कोरोनान हे फावट भारत धरून पुराय संवसारांत उत्सव मनोवपाचें स्वरूपूच बदलून उडयलां, रंगरूप बदलून उडयलां. हालींच फाटल्या दिसांनी आमच्या देशांत लेगीत बिहू, बैसाखी, पुत्थुंडू, विशू, ओडिया न्यू इयर अशे जायते उत्सव आयले. आमी पळयलें लोकांनी कशे तरेन ह्यो परबो घरांत रावन भोवच सादे रितीन आनी समाजाचें बरें मागून मनयल्यो. सामान्यपणान लोक हे उत्सव आपल्या इश्टां सयत आनी कुटुंबा सयत पुराय उमेद आनी उत्साहान मनयताले, घरांतल्यान भायर सरून आपली खोशी उक्तायताले. पूण हे फावट दर एकल्यान संयम दाखयलो, लॉकडावनाच्या नेमांक पाळो दिलो. आमी पळयलां हे फावट आमच्या क्रिस्तांव इश्टांनी इस्टर लेगीत घरांतूच मनयलो. आपलो समाज, आपलो देश हांचे बाबतींत ही जापसालकी निभावप आयज भोव गरजेचें आसा. तेन्नाच कोरोना आडावपाक आमी जैतिवंत जातले. कोरोना सारखे वैश्वीक महामारीक ना नपयत करूंक पावतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या कुटुंबाचो एक वांगडी ह्या नात्यान आनी तुमी सगळे म्हज्या कुटुंबाचे वांगडी, तेन्ना कांय संकेत दिवप, कांय सुचोवण्यो करप ही म्हजी जापसालकी आसा. म्हज्या देशवासियांकडेन हांव तुमचे कडेन आग्रह करतलों, आमी केन्नाच अति आत्मविश्वासांत रावचे न्हय. आमी अशा विचाराक केन्नाच पाळो दिवया नाका. आमच्या शारांत, आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यार, आमच्या ऑफिसांत अजून मेरेन कोरोना पावूंक ना, ताका लागून आतां तो पावचो ना. पळयात, अशी चूक केन्नाच करूं नाकात. संवसारांतलो अणभव आमकां खूब कितें सांगता आनी आमचे कडेन लेगीत परतून परतून सांगतात, सादुरकाय गेली, दुर्घटना आयली. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. याद दवरात, आमच्या पुर्वजांनी आमकां ह्या सगळ्या विशयांनी खूब बरें मार्गदर्शन केलां. आमच्या जाणटेल्यांनी म्हळां, अग्निः शेषम ऋणः शेषम व्याधी शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कारयेत. म्हळ्यार वयले वयर घेवन सोडून दिल्लो उजो, रीण आनी दुयेंस संद मेळे बराबर परतून वाडटा, घातमारी जाता. ताका लागून तांचेर पुरायेन उपचार भोवच गरजेचो आसता. ताका लागून अति उत्साहांत थळाव्या पावण्यार खंयच कसलीच धिलसाण जावंक फावना. हें आमकां सदां खातीर लक्षांत दवरूंकूच जाय. आनी हांव आनीक एक फावट सांगतलों, 2 मीटर अंतर राखात, आपणाक सुरक्षीत दवरात. 2 गज दूरी रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए. 2 गज दूरी बहुत है जरूरी. तुमकां सगळ्यांक बऱ्यांतले बरे भलायकेची इत्सा उक्तावन
हांव म्हजी गजाल पुराय करतां. फुडले मन की बात कार्यावळी निमतान मेळटले तेन्ना हे वैश्वीक महामारींतल्यान थोडी भोव मुक्ती मेळयिल्ल्याच्यो खबरो संवसारभरांतल्यान येवं, मनीसजात ह्या संकश्टांतल्यान भायर येवं हेच प्रार्थने सयत तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद.